Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. देशात फाटल्या 24 वरात 1,45,000 परस मायज कोरोना दुयेंती सापडल्यात. गोयात 540 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. तशेंच गोयात 4 व्हायरसांचे स्ट्रेन मेळ्ळ्यात. पुणेच्या NIO व्हायरोलॉजी संस्थे वतीन रिपोर्ट आयला. हातून US, UK, महाराष्ट्र डबल स्ट्रेन आणि प्रीस इन सर्क्युलेशनाचे दरेकी व्हेरियंट आसात. दुसरे वटेन देशात कोरोना वाशिना लोकांनी घेवची म्हूण टिका उत्सव सुरू जाता. गोंयातूय टिका उत्सवाची दबाजान तयारी सुरू जाल्या. BJP मेडिकल सेलान वाशिना विशीं जागृती सुरू केल्या. अशें कांय ना. यंगर भुरग्यांक 100% जोर येतलो. आमी पळयलां आमच्या स्टडीन न्हय, यंगर जी भुरगीं आहा म्हणजे आमचे सिस्टरी सगळ्यांक जोर आयला. पण जसो तूं जाणटो जालो न्हय तुका सायड इफेक्ट्स कमी जाता. इंडस्ट्री वाठारांतूय वाशिनाची मोहीम बरे तरेन चालीक लावंक यत्न चालू आसा. बरो रिस्पॉन्स मेळटा, बट वी स्टील एक्सपेक्ट मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, बिकॉज इंडस्ट्रीन आमचो असो समज आसा की समजा 1000 जर कामगार असले जाल्यार तितूंतले 40% शूड बी अबाव 45 जेंकां आमी वॅक्सिनेट करूंक शकतात. थंय अजून आमचो बरो पिकअप जावना तितलो. दोनीच कडेन आमी स्टार्ट केलां बिकॉज वी हॅव एटलीस्ट 7 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आनी आमचो सगळी कडेन वचपाचो उद्देश आसा. बिकॉज आतां गव्हर्मेंटाचें नवें जें सर्क्युलर आयिल्लें आसा ते कोतान वी आर सपोज टू गो एट द वर्क प्लेसीस, जंय लोकांची मोठी ऑफिसां आसात आनी जंय आमकां सादारण 100 आमचे बेनिफिशरी मेळूंक शकता. अश्यो सगळ्यो जागो आमच्यो कवर करपाचो मानस आसा. वी वील बी गोईंग देर अँड वील बी वॅक्सिनेटींग देम ऑल्सो. अबाव 45 ओनली. टिका उत्सवा निमतान गांवांतल्या लोकां मेरेनूय वाशिना पावंक लागल्या. ओल्ड एज इवन ऑल बट सांगपा आसता म्हळ्यार आमी हॉस्पिटलान गेला ह्या OPD वच त्या OPD वच आनी सगळ्याक वचपा जाय न्ही एट अ टायम. हे तुमी केलें तें वन ऑफ दी बेस्ट काम. आतां आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत हेमी दोगांनी एकठांय जावन टोटल कॅबिनेट मिनिस्टरांक एकठांय करून सगळे गोंयभर एक टिका लावपाची प्रायम मिनिस्टराची योजना ही लोकां मदें पावोवपाक. आनी आमी एक ठरयल्लें आसा की गोंयभर हो जो उत्सव जो आसा जेका आमी सेलेब्रेशन म्हणटात की जसो आमी एखादो आमचो उत्सव सेलेब्रेट करतात तशा तरेचोच हें एक बरें कार्य आसा. आनी हें कार्य गांवा पर्यंत व्हरचें, लोकांक समजून सांगचें आनी मॅक्झिमम लोकांक तें हाडचें. कारण जाता कशें आज जर हांगा लाडफ्या गांवांत जर आज ही जर अरेंजमेंट करून अशी जाल्यार ह्या लोकांक बिचोले वचचें पडटलें. मिटींग सुरू जालें प्रत्येक प्रायमरी सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगा सुरू जाल्लें. थंय लक्षांत येवपाक लागलें की पंचायत क्षेत्रांत लोक थंय जपून येना म्हणून. कोण आनी गाडीगोडा आसात ते थंय येतात, बाकीचे येना म्हणून. अशें न करता हे बाबा वॅक्सिनेशन जी ड्रायव्ह जी आसा ही प्रत्येक पंचायतीन वयची किंवा प्रायमरी सेंटर किंवा सब हेल्थ सेंटर हांगा वयची की ज्या हितून तांकां थंयतल्या थंय तांकां हे वॅक्सिनेशन तांकां घेवंक मेळटलें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.